विसा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयाक गरज आसा ताचे परस चड वीज गोंयांत तयार जावपाक शकता. गोंयाक विजे खातीर दुसऱ्या राज्यांचेर निमून रावपाची गरज ना अशें आदलो केंद्रीय उद्देग मंत्री सुरेश प्रभू म्हणटा. आयतारा पणजे फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स संस्थेन आयोजीत केल्ल्या परिसंवादा वेळार ते उलयताले. गोंयांत भाजी उत्पादनाचेर भर दिवपाक जाय असो सल्लोय तांणी दिलो. फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्सान आयतारा पणजी हो परिसंवाद घडोवन हाडलो. वाऱ्याचो आनी सौर उर्जेचो वापर करून गोंयान जाय तितले विजेचे उत्पादन करपाक शकता असो दावो सुरेश प्रभून केलो. Solar Goa has almost 300 days of good sunshine. That means we can also produce good solar energy in Goa. So you want to sell surplus power into the market? That's not a way, but you can actually generate energy on their own. So I think Goa should look at more options of generating electricity, either on their own or even in partnership in neighboring states. Goa can produce more vegetables. See, Goa today imports vegetables. The vegetable prices in India are at the highest level. So if you do use proper micro irrigation model, Goa can become exporter of vegetables even to Maharashtra. उदकाच्या संवर्धना खातीर, वापरा खातीर आनी वांटणे खातीर भारतात भाव तशे कायदे नात म्हूण ताणें हुस्को उक्तायलो. Same way the water flows are governed by the force of nature and not by the force of law. Unfortunately, the water laws in India are pretty weak. We do not have proper water rights law. We do not have proper water sharing laws. We do not have proper laws which bring in punitive issues in water. So I think we really need to look at, and we have laws on many subjects not required. But so there is not a case in India that we should have laws on any subject more than what we have. But in water, in my opinion, we are water deficit, but also water law deficit in India. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आणि चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. काँग्रेस आय आता इटालियन काँग्रेस जाल्या अशी टिका बाणावलेचे आमदार मिकी पाशेकोन शेनवारा केली. जिल्लो पंचायत वांगडी नेली रॉड्रिग्स आपणाल्या नव्या पक्षाची कुठ्ठाळेची उमेदवार आसतली अशी घोशणा मिकीन केली. माविन गुदिनो आनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचेरय तांणी खर टिका केली. बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेकोन अजून नव्या पक्षाची घोषणा करूंक ना, मात एका फाटल्यान एक उमेदवार जाहीर करीत आसा. जिल्लो पंचायत वांगडी नेली रॉड्रिग्स कुठ्ठाळी मतदारसंघाची उमेदवार आसतली. नेलीच्या ऑफिसाचें उक्तावण करतना मिकीन काँग्रेसीचेर खर टिका केली. जेन्ना इंदिरा गांधी असली, आय काँग्रेस असली तेन्ना आय ती काँग्रेस ना म्हणून आय आसा ती थंयसरूच आसात, ती इटालियन काँग्रेस जाल्या म्हणून. आनी ते भायलेक आयज थिंगा आसून पुसून हे गोंयचे पोरजेचे भारताचे नेचर कल्चर ते काय खबर ना, काय खबर ना देखून आयज गोंयचे विशय कांय सुटावे जायना. कुठ्ठाळीचे आमदार माविन गुदिनो आनी हेरांनी भ्रष्टाचार केला म्हूण प्रादेशीक आराखडो रद्द करूंक सोदना असो आरोप मिकीन केलो. अर्दे पयशे तेणी घेतले आनी हो डिनोटिफाय करूंक ताका त्रास जाता. कित्याक तेमी पयशे घेतलेले आसात बिल्डरां कडल्यान, जे प्रॉपर्टी व्हडल्यो व्हडल्यो लोकांची प्रॉपर्टी आसा ते कडेन पयशे घेतलेले, अर्दे कलेक्शन केलेले आसात. त्या पासत ताका त्रास जाता आनी त्या पासत दिगंबर कामत स्टेटमेंट करता हो प्लॅन आसा तो 2021 तो डिनोटिफाय कसोच करचो ना म्हणून. प्रुडंट मिडिया खातीर कुठ्ठाळीच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. प्रादेशीक भाशेचो सांबाळ करप खूब म्हत्वाचें. कोंकणी आयकतकच आपणाक बरें दिसता. मायभाशेची जतनाय करपाकच जाय अशें मत फामाद कवी, गीतकार, दिग्दर्शक गुलजार हांणी उक्तायलां. दोनापावला जाल्ल्या इंटरनॅशनल सेंटरान दुसऱ्या कला आनी साहित्यीक मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यान ते उलयताले. हो दुसरो गोवा कला आनी साहित्य महोत्सव आंतरराष्ट्रीय केंद्र, कोंकणी मराठी साहित्य अकादमी आनी कला अकादमीच्या जोड पालवान हो महोत्सव घडोवन हाडिल्लो. ह्या वेळार माचयेर गीतकार आनी कवी गुलजार, कादंबरीकार अमिताभ घोष, कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावजो, साहित्य अकादमीचे उपसचिव KS राव आनी आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे संचालक आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. तशेंच उद्देजक दत्तराज साळगांवकार आनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव आशिल्ले. और कोंकणी नहीं जानता, लेकिन वो मराठी के फ्लेवर की वजह से सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और महसूस होता है कि आपको अपने इलाकाई ज़बान भी उसकी परवरिश, उन पौधों का भी उनकी परवरिश करना वो बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा लगता है कि वो उनको उसी तरह से ध्यान में रखा जाए. गुलजारान गोंयचेर एक कविताय सादर केली. गोवा खुशकी पे है लेकिन ये छोटा जाया लगता है समंदर का, वो कूलों पर उठाए फिरता है उसको. कभी दाईं तरफ से
कहीं कभी दाईं तरफ लेकर हुमकता है, कभी बाईं तरफ लेकर ये छोटा जाया लगता है समंदर का। It is this very cosmopolitanism that has led this group to invite me to speak to you on this very special day, the significance of which will perhaps never be fully understood by someone like myself. This is one of the reasons why I am truly honored to be here, and if there is one thing I would like to say to you, it is that let this be a day to celebrate the newness of Goa in music, art and literature. अंदू 17 ते 21 डिसेंबर मेरेन महोत्सव आसतलो. हातून आंतरराष्ट्रीय मळावयले साहित्यीक वांटो घेतले. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.